जुआंवाचें शुभ वर्तमान. आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जड लागता आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चडटना तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटल्यात तुमी? आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें बावार्थ धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण बावार्थ धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते जेजू पयलींच थावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें तुमकां अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. हे उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कडसरून गेलीं आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोवना जालीं. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमा ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतले आमी? तुजीं उतरां सासणेक जिविताचीं. आमी बावार्थ धरतांव आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. देवाचें उतर हें.